सगळीच येता बरें मम्मी पयस दिदान भाड्याक लोक रावता मामी तू कितें हांव अजून भुरगें आसा म्हूण सोचमोताय कितें बरें वो वायट तें चिंतोवंक म्हाका गिन्यान आसा पूण एक सांग मामी तू बाजारांतल्यान म्हाका कितें हाडटली कितें जाय तर तुका कामाक गेलेली एक दीस पात्रान कामाक लेट गेली पात्रान कामाची काढली मुगो बाय कसलें काम करता तर रे तू आम्ही किकोम केली बाय किकोम आणि कामे तुका कितें केला दोग जाण जोडटात तोरूय तुमच्या पोट भरोना होय तशी कित्याक उलयता सांग हांवें तुका कितें वायट केलां कोंब्याक फाटल्या बोदा दाबून दवरून फाट्याक जावचे चुकत्याले अशें तू केन्नाच चिंती नाका हॅपी बर्थडे दस म्हाका लेट कित्याक जाली दस आमी मातशे वेळ बिजी आसले लागले भोंवपाक टेन्शन जाली म्हाका तू म्हज्या घरात ना तू आमच्या गांवान आसा तू काय जाताली काकी कितें सांगती रे आणि तू गेलता दस कामे आमी सहाय्य काम करते काम करने को दीदी रेशन कार्ड किती इलेक्शन करती वय वय ताजे बाय आमकां पंचायत फ्रूट शिकपाक लायक माय बोली टेन्शन नाही चोरांनी म्हजो बोंगलो चोरलो आनी कसो म्हणजे सारको बोटा घुरी जाला सारको घरी सिरीज करे पोट बोल मरे अरे अशी फालांनी कित्याक उलयता अरे कितें जाला अरे तू आमगे गोंयकार कोण काबार करून उठवला तू त्या गाडया मरे रेशन कार्ड कोण दिता आधार कार्ड कोण दिता इलेक्शन कार्ड कोण दिता तू त्या चोड कोण काय ना डिस्काउंट बा काय ना जाल्यार हांव तुका मोरो चोर मारतली सांग मलीन सांग त्या दिसा कितें घडलें सांग जोय शांतीताय घे बसले कांयच करून आमकां कसलोच फायदो ना संगपा जोरूय तू सारको सामाना जाल्यार आमी तुका तुवें चोला न्हय साहेब माय चोरी ना केली साहेब पूण ह्या दुडवाक कसलो वालोर येताना तू विंगलो येता वेताना तू सूट बूट आनी लग्नाची कास घेवन येता कोणूच बरोना आपल्या सांगाताक दुडू गिरेस काय वेताना त्या फोनात भितर जस्ट आन्सर टू माय पॉइंट हांवें तुज्या लागीं विचारला म्हज्या बॉक्सांतले दुडू कोणें काडल्यात काय म्हणून हांवें काडूंक ना देड तुवेंय काडूंक ना जाल्यार म्हाका दिस तुवेंय काडूंक ना जाल्यार ते दुडू गेले खंयसर चोऱ्यो करून घराची सवस काय बी वाटा देवा पयस करून देवचारा कित्याक लागीं वाटा गाडी दारून करून भावडाक कित्याक वेगळो सोदता मुगे भावानो फुलां झाडां चोड मूग कोणाक घेत चोरी फुलां झाडां दाट करून मोठ भायल्या उडयलो आसल्यार मुगे भाव वाटालो आनी वयतालो पूण केन्ना ते फुलां
ताड्या केन्ना फूल मुळा झालो ना तुगे पास कोण आरे हॅलो मिस्टर मुझे नाव रोज बघत ना मग तुमचं छेड्या घालून फोक कोण माझ्या घरातलो डॅडी ताने तो आदे मोग केला ते सोद ताका हांव गार्डनात घेऊन गेलो हेवूय सोद पूण डॅडी तुझ्या बोटाले लिडो हांवें काडूंक ना डॅडी तुझ्या बोटाले लिडो हांवें काडूंक ना चेर घालून घरांतलो म्हाका भायर घातलो अशें गोडोक दोनया कसलो गोरसो मोल पडलो ह्या गांवचो व्हडलो पाडकार फकत वाटाचेर जियेता आदोगाद तुजी धाकटी दुस्मानाक कोंबोगी येता रेड्याची गेडां आसत तर ती केन्नाय दुडूंक येता दुड मोडून सोडूंक येना फुकट मेवल्यार पियेना व्हडलो व्हडलो भाटकारा म्हाका पियेता सोदलोता मुणकार घेता मुंडो म्हाका गांवांत आसा मुडलाव तितको कारण तू माझी तू आदोगाद जाऊन आज पयलीं ते शिकल्या ही खबर आयकून आज भरपूर कुशलकाय नाचलो हे म्हजे काळजात आज कुशलकाय बघला कसली कुशलकाय म्हाका ते नाच मेळूंक ना डॅडी ये ना ह्या तुझ्या जिवितांत हा तुका आनी जायती खुशालकाय दिवची होय तूच कित्याक डॅडी ताचेहून चड सरप्रायज हांव तुका दितलें तू दिना तुझे मोरांनी आळो काळजांतल्यान दुखी आयसो जिविताची रंगूताशी म्हज्या गांवांत सुखी दवरून दुस्मानाची खुशी करून तुका तुडोयता मुशीची आमकां सुखान वाडूय जायती शिकूय केन्नाच काडी नासताली जिओ तरी आपली कोडी विकून धुडो कामाता थंयसर साबियो हांवें घर सोडूंक राजी आसा पूण असली उतरां म्हाका उलोय नाका जाल्यार वेळ कित्याक कोता हे तुजे बॅग आनी तो चोरून वता घरांतले कोता हे घराको पावल मरे आगो तुका सांगिल्लें ना हांव काजारी म्हणून बाबरे सोळ्या जाय म्हाका तूं हरेक हजारी आवय मॅरेज सर्टिफिकेट हड्याचे मान भोव पडयतात म्हाका आनी तीग जावं भुरगीं आहाय तेका हाताचे मान घेवन भोव पडयतात म्हाका हांव काजारी म्हणून सांगो न्हू गो आगो पाड पडल्या रस्ता आतां तुका म्हूण सांगता तिगाक भुरग्यां मुगो हांवें बोडया घाली स्वतान दोन आसतली सकाळी गेल्यार स्वता येतली सांजा गेल्यार स्वता येतली रातभर काव काव तूं व्हड माताली तेका लागून भुरग्यां काळी बोडया घाली तो डॅडी आसो पुर्यान ही सोबती म्हजी गिरस्काय हांव तुजी जावं केन्नाच दिवचो ना डॅडी तो जिवो असणारी गिरास काय मोठी जाणार जाल्यार तू मरो असणारी गिरास काय मोठी जातली देखून हांव तुका जिवेशी मारपाक सोदता डॅडी सावियो सावियो म्हज्या पुता ही सुरी घेवन तूं म्हाका मारूंक सोदता रे म्हज्या पुता कितें येस आणि म्हज्या भावाचेर ना तान्या ना एक एजी जायन येजो सायनेचो आनी कित्याक सायनेचो म्हज्या पुता तुजे हांव चुकलो म्हज्या पुता हांवें तुका उलटो सोस मारलो पूण ताणें म्हजे दोळे उगडले जाणे तुज्या फाटल्यान सावियो म्हाका 4 फावटी तरी सुरी घेवन जिवेची मारूंक आयलो कितें डॅडी साव्यो इतल्या फुडें पावलो
तेणी आम्ही कसलोय ना कसलो उपाय घेवंकूच पडटलो. ये ना कितें रोज कित सांगूच तुका रातभर म्हाका न्हीद ना मुगो. कितें जाता रे आगो तुजो ओड गाजता तुमी दोळ्याक येता तेशें. सो होय गो आगो पयलीं न्हू तूं धाकलालो न्हू तेदो हांव तुमगे थिंग येतालो. तूं म्हाका बरें दिसतालें तेदो मुगो हांव तुका चुप 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 करून किस घेतालो. तूं बरें दिसता गो म्हाका. हांव जा राती कॉफी या. रातिको नाक रे म्हाका म्हाका दोगांय सकाळ 9 ते 5 पर्यंत जाय. मामान बांगडे हाडले ते काम हेंगो कोण घेता केन्नाच दिवचो नासलोय. तर सांग डॉक्टर जेम्स आतां म्हजी पळय सीमा कशी आसा. म्हाका ताका मेळूंक जाय. सीमा आतां बरें आसा आनी रायट टायमार ते हॉस्पिटलान एडमीट जावन बरें जालें. ना तर देवाकूच खबर ताचें कितें जातलें आसलें तें. म्हाका कशाला सारचें म्हणून दिसता. आपल्या कश्टांनी आपलो घोराबो सांबाळता पूण भुरगीं आवयक बापायक कितें दिता साईब हे म्हज्या भुरग्याचे नदर मारून पळयात. आपल्या बापायचे ग्रेस्कायेक लागून आनी कोट्या विसांक पळोवन ताणे वायट रस्तो धरलो. आपल्या फामिलीचो सत्यानाश केलो. हे म्हज्या पुताचे नदर मारीत तर कोणूच दिवचो ना ताका वालोर. शासनाच्या शासनान